प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवोत आग्नेलाच्या 5व्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. मानेवोत आग्नेल जावं जिवितान जावं मरणान गरजेवत्याच्या जिवितान एक पेकोवणीची जोर हो 5व्या नोवेनाचो विशय. मानेवोत आग्नेल जिवितान आनी मरणा उपरांत पर्यंत उत्तम पेकोवणेचो आलाशिरो जावन जायत्यांक तरेकवार वायटाच्या गुलामपणांतली सुटका दिवन परत शांती, समाधान, सवस्काय फावो करता. जेजून आपले मिसांव पाळटना कुडीन आनी आत्म्यान असोक्त आसलोल्यांक अदीक वेल आनी म्हत्व दिलें. ताणें जिन्सावार पिडांक पेकोवणी दिली. होच मिशनरी आवेस जेजून आपल्या शिसांकूय दिलो. हो आवेस आपणावन आमी तरेकवार वायटाची गुलामां जाल्ल्या सवे बरे खबरेचे परकोटणार जावंक मागुया. A warm welcome to you for the 5th day of the novena of ह्या मिसाची इतेसावां हे पोरी. लग्ना दिसा देवाचें बेसांव मागता आयवो फेर्नांडीस आनी शर्लिन पाचिको बेताल बाती. बरी भलायकी मागता एगलिका फेर्नांडीस पोरवोरी. भुरग्यांचे देणे मागता मिशेल फेलिसियान सिल्वेरा कलंगूट. फामिलीक बरी भलायकी मागता सावियो सिल्वा गोवा वेल्या. ग्रेस आनी सेरा वाज हांकां बरी भलायकी मागता वॉल्टन आनी रोजिता वाज राया थावन. ह्या मिसांत वांटो घेवंक रोमारी आयल्यात त्यो अश्यो. सान फ्रांसीस शावियर फिरगोजीची फिरगोजकारां वेली थावन हांगासर हाजीर आसात. तुमकां आमचो येवकार. तुमच्या इतेसांवा पासत आमी मागता. सगलीं आमी उबी रावून यादनिकांक येवकार दिवया.
आनी सोदता तुका उसक्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका दिसा फांतोडू देताना काळजांतले उद्गार सोडटा आयच्या दिसाक जेसोर बुजो तुका दोनयाते भेटोयता संकोश्टांनी सोदता तुका उसक्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका दुका बोरीत आसता तेन्ना मोचे भितर सुस्का सोडटा हांव कोंतवला कितें करचें दर्याचेरूच पातयेवन रावचें संकोश्टांनी सोदता तुका उसक्या कोतीन सोदता तुका खुशालपणान सोदता तुका सगळे कडेन सोदता तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू प्रितीच्या भयणी भावांनो मानवंत आग्नेलाच्या 97वी पुण्यतिथी तयारेच्या 5व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानाक सगळ्यांक तुमकां येवकार आयचो मुख्य विशय मानवंत आग्नेल जावं जिवितांत जावं मरणांत गरजेवंतांच्या जिवितांत एक पेकोवणीची जोर मानवंत आग्नेल जिवितांत आनी मरणा उपरांत पर्यंत उत्तम पेकोवणेचो आलाशिरो जावन जायत्यांक तरेकवार वायटाच्या गुलामपणांतली सुटका दिवन परत शांती समाधान सवस्काय फावो करता जेजून आपले मिसांव पाळटना कुडीन आनी आत्म्यान असोक्त आसलोल्यांक अदीक वेळ आनी मत दिलें देखून जेजू म्हणटालो बऱ्याक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज आपल्या मुन्यारपणांत ताणें जिन्सावार पिडांक पेकोवणी दिली कुडीची पिडा पातकाची पिडा समाजीक पिडा दर एके व्यक्तीक आनी परिस्थितीक पेकोवणी हाडप हें जालें जेजूचें मिसांव होच मिशनारी हावेस जेजून आपल्या शिसांकूय दिलो वायटाकारांक बरी करूंक मेल्ल्यांक जिवीत दिवंक कोडकारांक नितळ करूंक देंवचार काडूंक हो हावेस आपणावून आमी तरेकवार वायटाची गुलामां जाल्ल्या सोवें बरे खोबरेचे परगोटणार जावंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया आनी हे मिसा बेटेचो फळ आमकां मेळूंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी देवाचें बोगसणें मागुया हांव पातकी सोर पटवेता देवाक आनी तुमकां भावा भडिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मोलान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन सोम्या सोम्या काकूत सोम्या काकूत
प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव कोणवाल्या बापा, तूंच तुज्या भावार्थ्यांची शाश्वत भलायकी. पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणींक तुजी काकलूत दाखय आनी तांकां परतून भलायकी दिवन तुजे पवित्र सोबेन तुका दिनवासूंक पावय. ही आमची खालती विणोवणी आयकून घे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागीवोन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचे मोदें कोण अडचणींत पडला जाल्यार ताणें प्रार्थना करचें. कोण कुशाल आसा जाल्यार ताणें स्तोत्रां गावचीं. तुमचे मोदें कोण बोलिकेक सांपडला तर पवित्र सोबेच्या वडिलांक आपोवचें. तांणी ताचे खातीर मागणें करचें आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल लावचें. हे भावार्थान केल्ले मागणें पिडेवंतांक तारण दितलें आनी सुमी नव्यान ताका भलायकी दितलो. आनी तो पातकांत आसत जाल्यार ताचें पातक ताका बोगसतलें. म्हणटोच एकामेकाक तुमचीं पातकां सांगात आनी एकामेका पासत मागात आनी ताका भलायकी मेळटली. प्रमाणीक मनशाच्या कोतकोतीत मागण्याक खूब बळ आसा. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मोरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. आनी कितें म्हणुया? मोरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालों म्हजें जिवीत अजून अर्दें सोरलें ना, तरी म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलोलीं वर्सां नरकांत काडचीं पडलीं. जबाब. मोरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटालों जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतात तांचे मदल्या आनी कोणाकूच हांव देखचो ना. सबाब. मोरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तोंबू वरी म्हजो तोंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विंप्या वरी म्हजें जिवीत रेवडिताय, भोंवरींतलें तें कापून उडयताय. सबाब. मोरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. सायबा, तुजे खातीर म्हजें काळीज जिवें आसतलें. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतलो. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जिवो सांबाळटाय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. सबाब. मोरणाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बोलिको आपणाचेर घेतल्यो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू काफरनावांत भितर सरलो. थंय फुडें सरून एका सोदपोतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा,
म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परतीपाडून सोदपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसा आनी म्हज्याय खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगतां, वच आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इज्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी उस्तमते थावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. पूण राजपुतांक भायर काडूकांत उडयतले. थंय लोक रुदोन आनी दांत चिल्लोनूच आसतलो. आनी जेजून सोदपोतीक म्हणलें, तूं वच, तुवें सोत मानलें ताचे प्रमाणें तुका जावं. आनी त्याच वेळार चाकर बरो जालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. Vacane tuca Christa. एके फामिलींत हांव भेट दिवंक गेल्लो तेन्ना ते फामिलींत आसलेले शामायन ही घोडणी म्हाका सांगली. कालंगूट गांवची ती आनी ती ल्हान आसतना, सुमार 10 वर्सांची आसतना तिचो बापूय बरोच पिडेंत पडटा. जोर येवन जायते दीस तो अंथरुणार आसलो. दोतोराचें कसलेंच वखद ताका फायद्याचें जावंक ना आनी ताची हालत बिगडत गेली. आनी ही खबर त्या वाड्याच्या लोकांक कळीत जालें. आनी तांची शेजारी जी मानिवंत आग्नेलाची सोयरी आसली, तांचे कडेन मानिवंत आग्नेलाचो एक लोब आसलो. आनी सांजेच्या वेळार तो ताणें हाडून ह्या पिडेस्त भावाचेर दवरून सगळी आख्खी फामील, भुरगीं, शेजारी कोतकोत्यान त्या भावा पासत मागूंक लागली. आनी उपरांत ती घरा गेली. आनी सकाळ जातूच हो बापूय सामकोच बरो जाता, ताचो जोर सुट्टा. आनी त्या दिसा सावन ही फामील मानिवंत आग्नेलाची व्हड भुक्त जातात. मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन आमकां सगल्यांक कसले ना कसले उपकार फावो जाल्यात. देखून आमी परतून परतून ह्या पवित्र दोंगरार भावार्थान येता. आयच्या शुभ वर्तमानांत रोमी सोदपोतीची खबर आमकां मेळटा. खोल भावार्थान तो जेजू कडेन विनोती करता. आपल्या चाकरा सोबें हुस्को दाखयता आनी भावार्थान केल्लें हें मागणें ताचें फलवंत जाता. तशेंच पयल्या वाचपानूय आमकां मेळटा, भावार्थान केल्लें मागणें सोमी आयकता. आनी ताचे फुडें आमकां मेळटा, द प्रेयर ऑफ अ रायचस पर्सन इज पावरफूल एंड इफेक्टीव. आनी देखूनच आमकां एक नितोळ निर्मळ काळजाची गरज. मानिवंत आग्नेल लोकांक निटायेर हाडूंक भारी वावुरलो. कुमसोतरींत जायतो वेळ ताणें सारलो. सोंदान साक्रामेंता वरवीं ह्या पातकांच्या बारादीक ओजांतली लोकांक ताणें सुटका दिली. तशेंच आपल्या प्रवचना वरवीं लोकांची काळजां ताणें बदल्ली. आनी हें तो करूंक पावलो कित्याक तो एक शेगुणांनी भरलेलो मनीस आसलो.
त्यागी जिवीत तो जेलो. ही वॉज अ रायचस पर्सन. आनी तांचें जिवीत आमी वाचल्यार हें आमकां सगल्यांक धावें जातलें. तर आमी ह्या आमच्याच गोंयच्या भाग्यवंताची देख आमी घेवया आनी आमचें जिवीत निटायेर हाडूंक आमी वावुरुया. क्रिस्ती तत्वांनी तें आमी निटोवया आनी देवाची कृपा एक पेकोवणेची जोर कशी आमच्या जिवितांत आमी अणभवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची खालती मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी कोश्ट आनी दूख सोंसतात तांकां भेट दिवन तांकां मोगान वेंगून तांचो बोरवांसो वाडोवंक प्रयत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. ह्या मिसान भाग घेवंक जायतीं आमची पिडेंत आनी दुखेन कोश्टावतलीं भाव भयणां हाजीर आसात. बापान तांचे सवे आपली दया दाखोवंक तांकां पेकोणी फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. जायतीं आमची क्रिस्ती भाव भयणां आपल्या भावार्थाक लागून दुमाळो सोंसतात. तांकां स्वर्गाच्या बापान बुजवण दिवंक आनी तीं सदांच जेजूक साक्षी जाल्या पुरो म्हूण मागुया. आमचे मागणी आयकून घे बापा. सगल्या पिडीवंतांक आदार दितलीं आमची भाव भयणां भोव करून दोतोर नर्स आनी हेर गोरचीं जीं तांचो सांबाळ कोत्तात तांणी सेवे साकरेचें मोन वावर करूंक तांकां कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. मोगाळ बापा, ही मागणी आमी तुका भेटयता. तशेंच आमच्या काळजांत आसलेले सगळे ओत्रेकूय आमी तुका भेटयता. मान्यवंत आग्नेलाच्या मजतीन तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां सगल्यांक कुडी आत्म्याची भलायकी दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोच्या भावा भयणीनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या आदावाक सोडवेस्पोड मागून घेवं. भोव दोयाळ बापा, आमच्या जिविताची दर एक गोडी तूं चलयताय. भलायकी आनी पिडा तुज्या हातांत आसात. ह्या बलिदानांत जेजूच्या कोश्टा मोन्ना बरोबर पिडेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचे कोश्ट आनी दूख आमी तुका भेटयता. जसो तांचे पिडेक लागून आमचेर आकांत आयलो तसो तांकां मेळ्ळले भलायकी खातीर आमकां संतोश भोगूं.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक ताळुवाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोन्ना वरवीं सगळ्या संवसारात जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Dolbarazo, Sorvespor tu, povit, povit, povit. Dolbarazo, Sorvespor tu, Sorganizo sarmolia, tuja wojwowa. Sorgi, tuka Sorvesporaci, navi eta taka sorgi, tuka बापा, खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावाटाचो गूट पोर गोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी येताव जितले पियेता तितले पावटी तू वैभवान येसू. आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा
फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनून जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवा मायेस सांगाती तिचो पोती बाग्योन जुसे बाग्योन धर्मदुतांक आनी सोर काली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तोर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Mogar Jesuyo, Bawa Boli Betukyo. Mogar Jesuyo, Bawa Boli Betukyo. Karzagam Charaukyo, Jivitam Chibudukyo. Mogar Jesuyo, Bawa Boli Betukyo. Godai tuji di tubi,
बुजवण आमकां हाड तुजी सोतोस तुजो आमकां हाली फावो तितली भलायकी गोठाय तुजी भितुली बुजवण आमकां हाड तुजी सोतोस तुजो आमकां हाली फावो तितली भलायकी Mogar Jesuyo, Baba boiling betung yo. Mogar Jesuyo, Baba boiling betung yo. Kansanam charabuk yo, Jimitam shibodung yo. Mogar Jesuyo, Baba boiling betung yo. Monatirai Baba harta Usyo kotai viswasa Kalsa pito ya cheuna Deva pena chamoga Monatirai Baba harta Usyo kotai viswasa Kalsa pito ya cheuna Deva pena chamoga Mogar Jesuyo, Baba boiling betung yo. Mogar Jesuyo, Baba boiling betung yo. Kansanam charabuk yo, Jimitam shibodlung yo. Mogar Jesuyo, Baba boiling betung yo. Sopra kamka kaltigur Luci sarki nirbor gor Sopra kore mokar gor Luso jisurukar gor Sopra kamka kaltigur Luci sarki nirbor gor Sopra kore mokar gor Luso jisurukar gor Mogar Jesuyo, Baba boiling betung yo. Mogar Jesuyo, Baba boiling betung yo. Kansanam charabuk yo, Jimitam shibodlung yo. Mogar Jesuyo, Baba boiling betung yo. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत जिवंक ताची पेखवणी ताचो आशिर्वाद मागुया प्रार्थुया कोणवाल्या बापा पिडे शिडे वेळार तूंच आमचो थीर आसरो ह्या पवित्र संस्कारा वरवीं पिडेंत आसलोल्या आमच्या भाव भयणींक तुज्या मोगाचें बळ दाखय आनी तुजे सासायेन
बोरी जावन तुज्या बाबाट्यांच्या जोम्यान ती तुका वाखाणूंक पावो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसूया. आनीक एक बरो इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार मानिवंत आग्नलाचो जागो हो. आनी हे जाग्यार तुमी आसतना इश्टानो देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची कालती मागणी. आयज आमची वेळ्ळेची फिरगोजकारां सेंट फ्रांसीस झेवियर फिरगोजकारां आयिल्लीं आसात. आमचो भाव रोलीन तांकां घेवन आयिल्लो आसा. देवान तुमचेर मानिवंत आग्नेला वरवीं जायतीं बेळसांवां घालचीं म्हणून आमची मागणी. मोगाळ इश्टनो तुमची किरीत इंतेसांवां पासत मिसां तुमच्यान आमच्या ऑफिसांक दिवंक येता. आमच्या पिलाचे संस्थेची एक मासीक फादर आग्नेलस कॉल आनी सातोडें वावड्याचो इश्ट उजवाडाक येता. हाचेर आमी किरीत भशेन आमच्या मिसांवांचो वावर व आमच्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन आमी दितात. म्हणटूच तुमी सबस्क्रायब करचो आनी आमकां आदार दिवचो म्हणून आमची कालती मागणी. आमचे भुरगे पाद्री जावंक सोदतात तांकां तुमी आदार दिवंक सोदतात जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत येवची. आयज सकाळचे 10:30 वरांचेर मिसार आमी केळीत भशेन पिडेवंतां पासत मागतल्या. तांकां कुमसार आमी करतल्या, मीस भेटयतल्या, तांकां पवित्र तेलान मागतल्या. म्हणटूच तुमच्या घरांनी जरी तर जाणटी आसात दुयेंत आसात तांकां हाडात. तशेंच आयज राती 9:30 ते सकाळी 5 पर्यंत नायट विजील आसतलें. आनी हे नायट विजील फादर पेद्रो कोस्ता आनी ताचो पंगड कोन्सुवाचो चलयतले. हे नायट विजिलांत आमी किरीत भशेन मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान आमी मागतल्या. म्हणटूच तुमी येवन ह्या नायट विजिलांत भाग घेवचे. हे वर्साक इश्टानो आमी आमच्या सेमिनारीच्या हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केल्लें आसा. आनी ह्या एक्झिबिशना वरवीं आमी आमची भारताची संस्कृताय परंपरा जुंय जुंय आमचे पिलारचे मिशनार वावरतात त्या वस्तू वयल्यो त्या जाग्या वयल्यो वस्तू आमी हाडून घातलेल्यो आसात. आमची मागणी इश्टानो हें वचून एक्झिबिशन तुमी पळोवचें. तुमी जायत्या जाणांनी आमकां उदार मनान उदार काळजान जायतो आदार दिल्लो आसा. जावं हें पेंडोल घालूंक जावं आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक अनाथांक तुमकां आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणूय कसलोच आदार दिवंक सोदता जाल्यार आमच्या ऑफिसांत वेची. डिसेबिलिटी रायट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा ही संघटना गरजेवंत अपंगुलांक व्हीलचेअर्स, मुडां, वॉकर्स, हियरिंग एड्स असल्यो सरकाराच्यो सवलती मेळोवंक आदार दितात. गरज आसलेल्यांनी आवेलिनो डिसोजाक मेळचें. ताचो फोन नंबर 9326120903. मोगाळ इश्टानो बांबोली गोवा मेडिकल कॉलेज ब्लड बँक हाचे सहकारान कॅरिंग सोल्स गोवा ही संघटना नोव्हेंबराचे 18 सकाळी 9 ते 12 पर्यंत ब्लड डोनेशन कॅम्प आमच्या मिशन सेमिनारींत आसतलें. जांकां आपलें रगत दिवपाची खोशी आसा तांकां आदले राती 6 वरांचेर न्हिदूंक जाय, ना तर रगत दिवंक जावचें ना. रगत दितेल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां पर्यंत. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां पयलीं बरो ब्रेकफास्ट करून येवचो म्हूण आमची मागणी. मोगाळ इश्टानो तुजें रक्तदान जावन आसा हे गरजेवंतांक तुमचें देणें. तुमचें रक्तदान जावन आसा गरजेवंतांक तुमचें जिवीत. म्हणटूच तुमी ही गजाल दुसऱ्यांकूय सांगची आनी भशेन आमच्या रक्ता वरवीं हे रक्तदाना वरवीं दुसऱ्यांचो जीव सांबाळूंक तांकां आदार दिवंक तुमी फुडें येवची म्हणून आमी तुमचे लागीं मागता. मोगाळ इश्टानो पिलारची संस्था अंतर धर्माचो एक 4 विस्तार आनी संवादा वरवीं भावपण विस्तारूंक वावुरता. संवाद घडोवन हाडटा. नोव्हेंबराचे 16 धर्मीक भावना विशीं एकामेका कडेन भासाभास करूंक सांजचे 3:30 वरांचेर पिलार पिलग्रीम सेंटर हातूंत मेळावो जातलो. तुमी तातूंत वांटो घेवंक येता. मोगाळ इश्टानो
मानियोत आग्नेला वरवीं जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज मारिया फेर्नांदीस फातोर्दातान अशें सांगूंक सोदता. आमच्या काजाराच्या एकवटाक 12 वर्सां पर्यंत भुरगें नासलें. जायते सुवातेर आमी मागूंक भोंवलीं पूण कांयच फोड मेळूंक ना. 2 वेळार हांवें भुरगें जावंक ट्रिटमेंट केलो तेन्ना कांयच रिजल्ट मेळूंक ना. पूण जे मेरेन हांवें 3रे फावट भुरगें जावंक कितें ट्रिटमेंट सुरू केलो ते मेरेन हांवें मानियोत आग्नेलाक सदांच चुकूय नासतना मागणें केलें आनी सदांच पोटाक आनी जिबेक मानियोत आग्नेलाची माती लायली. गेल्या वर्साक नोव्हेंबराचे 20 तारखेर मानियोत आग्नेलाच्या दिसाक हांव गोरवेस आसा म्हूण म्हाका गूड न्यूज मेवलो. म्हजे रिपोर्ट्स पॉझिटीव आसले. ते उपरांत चड म्हजें अपॉयंटमेंट दोतोरान ब्रेस्तारा दिसाकूच दवरलेले. सगळे रिपोर्ट 9 म्हयने जायसर नॉर्मल मेवले. डिलिव्हरी दिसाक पसून हांव मानियोत आग्नेलाची माती पोटाक आनी जिबेक लावन गेल्ली. मानियोत आग्नेलान आमकां एक सोबीत सुंदर बाय दिले. ह्या व्हडा देण्याक पासत हांव देवाक दिनवासता आनी मानियोत आग्नेलाक बेगीनूच साताचो मान मेळूं म्हूण मागता. इश्टानो भावार्थ आनी भावार्थान केलेले मागणें देव झिरूल आयकता. तुज्या जिवितांत दूख आसा, कोश्ट आसा, प्रश्न आसा, दुयेंसां आसा, भिनाकात. तुमचो भावार्थ जागोयात कित्याक जेजून म्हणलेलें आसा तुमच्या भावार्था वरवीं तुमकां तारण मेळटलें. म्हणटूच आयज आमी जेन्ना आयलोली आसा ह्या मानियोत आग्नेलाच्या पांयाशी आमची सगळीं इतेसांवां भावार्थान देवाक उबारुया. मानियोत आग्नेलाच्या मुजतीन देवाक उबारुया. आमची काकलूत कर म्हणून मागतना जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायलोले आसा. ह्या दुसऱ्यांच्योय गरजो मानियोत आग्नेला वरवीं देवाक उबारुया. बरेच बरी इश्टानो, ह्या दिसांनी आमी कितें भाशेन मानियोत आग्नेलाक साताचो मान मेळूंक मागतात. तरी सगळीं ते सवां एकठांय करुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी मानियोत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवास मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओर्चोर्या लिगून तूं करून दाखयताय म्हणून मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या बागीवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयता. मानियोत आग्नेलाक भागीवताचो मान मेळूंक मागणें. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटणे उदेशी मागता. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा.
ognia Jezucia bocca Cenau ai spor zolta Nizot mi goli tu saunasa Sorgaç varda koyda Nizot mi goli tu saunasa Sorgaç varda koyda Ula samce deva bukan Olyu tu kaldara Ula samce deva